आसगावा एका गुदामाक उजो लागलो. घडणुकेत 2 जाण जखमी. सिलिंडर लिकेज आशिल्ल्यान उजो लागलो म्हूण म्हायती. दोगूय कामगारांक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात. उजो लागलो म्हणून आमकां कॉल आयलो. आमी तुरंत टर्नआवट केलो. टर्नआवट करून हांगा पळयता जाल्यार सिलिंडर भायर काडून दवरलो तेंच्यांनी. तो लिकेज जाल्लो, गॅस लीक जाताली तेजी. मागीर आमी ते लीक स्टॉप केलें. सो उजो एग्जॅक्ट कित्याक लागलो म्हणून हांवें इन्क्वायरी केली जाल्यार आमकां कळून येयलें की तो भितर त्या गोदामान कुकींग करतालो. सो इट इज टोटली इल्लिगल. सो तो कुकींग थंय करूंक शकना आनी करपाक जायना. सो ते कुकींग करतालो म्हणून त्या गोदामाचे देगेक जे कितें फाटलां जावं कितें हें आसलें ताका तो उजो कॅच केलो आसतलो आनी तो उजो लागलो. सो उजो लागून ते भितर जे कोण आसले पळय कामगार तेणी बरे स्थितीन हाडून तो हे सिलिंडर भायर हाडलो. अदरवायज तो भितर जर आसलो आनी ते भायर जर पडले जाल्यार एक टायम ब्लास्ट जावंक शकता आसलो. जर 2 जाण इंजर्ड जाला. एक कामगार त्या पात्रांवाचो हातीक आनी तेच्या तोंडाक लागला आनी एकट्याक मातशें हातीक लागला. तो तांकां हॉस्पिटलायज ऑलरेडी केल्ले आहा. दुकान में तो एक आदमी गांव गया तो एक आदमी नया आया तो रूम नहीं मिला। तो जो रूम पे था वो रूम हमने छोड़ दिया। तो वो रूम पे वो रूम नहीं मिला। अभी 6-7 दिन हुआ नया आदमी आया तो खाने के लिए मैंने बोला 2-4 दिन इधर दोपहर का व्यवस्था करता है फिर रूम जैसा मिलता है हम लोग कर लेंगे सेटल। तो अभी दोपहर को उसको खाने के लिए छोड़ा। यहाँ पे पका रहा था। हाँ यहाँ पे सिलेंडर रखा था यहाँ पे चूल्हा था। हाँ। तो खाना वो आया उसको 10 मिनट हुआ उसको छोड़ते हुए। तो मैं अकेला दुकान पे बैठा था जैसे वो आग लग गया वो खींच के उधर तक लेके गया। फिर वो लूजा कि मुझे आवाज़ दिया उधर तुम्हारा गोड़ा में आग लग गया। तो मैं भाग के आया मेरे पास सिलेंडर था तो ला के उसको बंद करके फिर बाहर। क्या हुआ? वो पहले आग लगा था तो मैं क्या सिलेंडर डंडे से खींच रहा था बाहर तो उसने वो क्या किया पानी मार दिया उस पर। हाँ। तो मेरे अंग के ऊपर हाँ। और आपको क्या हुआ? मेरा हाथ जल गया। जल गया। प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार.